दिव्यवाणी 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 मुगाच्या भाव भयणीनो आम्ही जेजूच्या जल्माचो उत्सव क्रिस्ता जयंती 2024 आनी हाजे हो संभ्रम आमी आचारान करना आसात आनी जेजूक पळोवंक जायत्या जाणांची अपेक्षा कोणना जेजूक पळोवंक ताका जाणा जावचो आमचो वर्तो संतोश म्हज्या जिणेचो वर्तो संतोश कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजूक पळोवचें ताका जाणा जावचें ताची वळख हेरांक दिवची म्हळ्यार ताच्या तितलो वर्तो संतोश कसलोच ना उरल्या खंयच्या संगतींनी संतोश दियेत पूण जेजू व्हरची मौल्यां जेजू व्हरच्या मोल आसली वस्तू खंयची ना जेजू अल्टिमेट संतोश आनी आमकां जेजूच्या त्या संतोशा खातीर आसला ताका जाणा जाताना मेळचो संतोश ताका जाणा जाताना मेळचो तो अनुभव तो खंयच्यान ती मेळना तो खंयच्यान ती मेळना देखून जेजूक जाणा जावचो आनी ताका 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 ती ती जेजू जाणा जाल्ली ती जाणवाय हेरा लागीं वांटून घेवची तांचो वांटपणाचो संतोश दुसरो खंयचोच ना आनी त्या संतोशां भागीदार जावंक ते एक जण जाणटे ज्योतिशी तेगराय म्हणटा आमी ते खगोळशास्त्री म्हळ्यार ते करेक्ट शब्द ताका ते जाणटे म्हणयत राई म्हणयत पूण ते खगोळशास्त्री म्हळ्यार भारी बरें ते खंयच्या गांवांत खंय थावन आयिल्ले ते पर्शिया गांवांचे आतांचे इराण म्हणटा हांव इराण इराक तांचे पर्शिया गांवचे ते नखेत्राचे विशीं अध्ययन करतले खगोळशास्त्री म्हणटा आमी खगोळशास्त्री म्हळ्यार नखेत्रा विशीं तांणी अध्ययन करताले शिकताले नखेत्रां मळबार नखेत्रां पळयले त्या विशयान तांकां बरी जाणवाय आसली खंयचे नखेत्रांक खंय आहा खंयचो गुंपू खंय आहा तशें पुरा म्हणून तांकां ते अध्ययन करून शिकताले ते जुदेवाच्या कुळयेचे न्ही ते जुदेवांच्या कुळयेचे न्ही ते तरी पूण तांकां जुदेवांच्या कुळयेच्या विशयंत आनी तांच्या धर्मा विशयंत तांच्या बावडता विशयंत आसक्त आसली जाणा जावं जुदेवांच्या कुळयेच्या विशीं तांकां तरी पूण तांकां दानियल प्रवादीचे तो पर्शियांत आसतना ताचे तावन ह्या खगोळशास्त्री ह्या मेजाय म्हणटा हांव मागोस देखून तांणी ह्या जुदेवांच्या चरित्राच्या विशयंत दानियल प्रवादी ते गुलाम जावन आसतना थंय दानियल प्रवादीक एक पयलें उरतें स्थान दिवन आसतना आनी ताचे तावनांच्या कुळयेच्या लोकांक शिकोवन हे जाणटे ताचे तावन जाणा जावन तांच्या संप्रदायान तो शिकोवन येताले देखून तांणी ह्या संप्रदायांत तांणी मेस्सियाक येवच्या विशीं आसची फातयेनी भोव लोकां मोगाळ जुदेवांची फातयेनी म्हूण तांकां ताचे विशीं कळितालें जुदेवांच्या धर्मांत तांच्या धर्मांत तांच्या जुदेवांच्या संप्रदायांत तांच्या धर्मांत तांच्या कुळयेंत मस्त फातयेनी आसल्यो एक फातयेनी जावन आसली मेस्सिया येतलो तो राय सगळो संवसार त्या मेस्सियाक आराधन करतलो आनी मेस्सिया आमकां सगळ्या वायटांतावन तो आमकां सोडयतालो चड वायटांतावन सगळे आमकां दंगशिल्ले तावन आमकां कोण दोशी दितात आमकां कोण गुलाम करतात तांच्या सगळ्यांक तो गुलाम करतलो आनी आमकां तो राय कुळी करतलो आनी आमकां तो बचाव करतलो सोडयतलो सोर आमकां वायट करतल्यांत आमकां सोडयतलो तो मेस्सिया येतलो म्हणून ही फातयेनी जुदेवांची जावन आसली ह्या फातयेनी विशयंत ह्या त्या रायांक ते जुदेवांचे कुळयेचे न्ही जाल्यार तांकां हाचे वयर मस्त आसक्त आसली देखून मेस्सिया राय येतलो आनी ताका सोडून आमकां तांकां सोडून हाडटलो म्हणली लोकां मोगाळ फातयेनी जुदेवांची ताचे विशयन जाणा जावंक हे तेग जाणटे अत्रेगण आसले तेग जाणटे तेग राय हे तेग जाणटे ते अत्रेगण आसले हे जाणटे याजाका वर्गाचे याजाकी वर्ग तांचो याजाका कुळयेचे ते स्वप्नाचे अर्थ तांकां सांगतले कोणाक एक स्वप्न पडलें जाल्यार ते ह्या जाणट्या लागीं येतले ह्या कुळीच्या लोकांनी मागोस म्हणटा आमी मेजाय ह्या मेजाया लागीं ते येतले आनी ह्या कुळयेचो लोक ह्या मेजाय हे जाणटे ते तांच्या स्वप्नाचो अर्थ लोकांक सांगतले इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रिम्स करतले आनी ते कोण ते जाणटे कोण हांचें म्हत्वाक केलें हांचें म्हत्वाक केलें म्हणलें जाल्यार दे आर द किंग मेकर्स म्हळ्यार एक लिडर एक प्रायम मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टर करचे आनी एक प्रेसिडेंट करचे आनी एक अध्यक्ष करचो आनी
एक रायाक नेम्यारचो आनी कित्याक म्हळ्यार त्या गांव चलोवंक जाता की कोणाचेर बेसांवां देव कोणाचेर प्रसन्न जाला म्हणून हे मागण्याचे मनीस हे ह्या जागी कुळयेचो लोक वो हे देखून हे किंग मेकर्स हे शास्त्री नखेत्रां पळोवन हांव शिकचेत आसले ते कोणाचे स्टार बरें आसा म्हणून ते राय करतले हेरांक वो राय जायत तो राय जायना म्हूण सांगतले ते नखेत्रा विशयी जाणा आशिल्ल्यान नखेत्र तांणी देखल्या तक्षण ते नखेत्राचो बेपार भाव करिनात ते बेपार भाव करिनात जायते फावटी आमकां देव नाना तरांचे नखेत्रां धाडटा आमी सिरियसली काडयता की या बेपार भाव करता नखेत्र जावंक पुरो एक व्यक्ती आमकां येवन देवाच्या विशयान कितें सांगता नखेत्र जावंक पुरो खंय आमकां वॉट्सॅपार मॅसेज येता ते पळयतना आमी मागीर ती आमी बेपार भाव करता कडेगाणी सुद्दां पूण हे तेग्राय ते नखेत्र पळयल्या तक्षणा ती कुणां पळयल्या तक्षणा ते नखेत्र देखल्या तक्षणा नखेत्राचो बेपार भाव करिनात आनी ते सिरियसली काणयतात सिरियसली फॉलो करतात ताका गामान दितात नखेत्राचो पाटलाव करतात ते मुखेच्यानो ह्या तेग जाणट्यांक देव आपयता संवसाराच्या सोडोनदाराक भेटोवंक ताका मेळोवंक ताका नमन करूंक ताची भेट करूंक देव तांकां ह्या तेगा रायांक आपयता देवाक भेटोवंक हातूंत विशेश म्हळ्यार देव तांकां फॅमिलियर चिरापरीत आशिल्लें ताणें जाणा जाल्लें तांकां कळीत आशिल्लें एक संकेत एक साधन वापरता तांकां आपोवंक एक नखेत्राक तो वापरता तांकां कळीत ना ते बदलाक अंतराळार दुसरें कोणाक दिलें जाल्यार व्हडली एक वाज पेटयल्ली दिसली जाल्यार व्हडलो गुलोब फुलल्लो दिसल्यार व्हडले कळ्यांसानी आबोल्यांचे जले अंतराळ रुमकळ्ळे जाल्यार तांकां कळटें ना कारें त्या विशयान तांणी तें अध्ययन करनासलें तें अध्ययन फकत करताले नखेत्राचें तांकां जाणवाय आसली नखेत्रां मळबार आसल्यार कितेंगी म्हणून तांकां कळीत आसलीत तांकां जाणा आसलीत विशय देव वापरता नखेत्र मळबार घालता तांणी मेस्सियाक संवसाराच्या तारोकाक संवसाराच्या तोडोनदाराक पळोवंक एक नखेत्र तांकां दिता कळीत आसली वस्तूत कळीत आसली विशय तांकां तशें जाल्ल्यान तांकां त्या नखेत्रा विशीं अर्थ करूंक नखेत्र कळीत आशिल्लें साधन तो ताणें वापरलें देखून तांकां भारी सुलभ जालें जेजू लागीं येवंक तांची पत्नी जावन आसली एक महान व्यक्ती या अती गण्याति वर्तो व्यक्ती एक महान व्यक्ती एक ग्रेट आनी इम्पॉर्टंट पर्सन जल्मताना ताच्या सांगाता एक नखेत्री उदेता म्हणलें पत्नी तांची जावन आसली पत्नी एक नखेत्र विशेष उदेला जाल्यार गण्याति अति गण्य वर्तो अति ग्रेट इम्पॉर्टंट पर्सन जल्माला अति ग्रेट इम्पॉर्टंट पर्सन जल्माला म्हणून तांची पत्नी जावन आसली देखून ते ताच्या जल्मा सांगाता एक नखेत्र उदेता म्हणली तांची पत्नी आसली देखून हे नखेत्र पळयतना तांकां बगलेंगी ताचें हें नखेत्र नवो परजोळ वो आनी ब्रिलियंट आनी तशें नखेत्र पळयतना तांचे कुतुहला क्युरियोसिटी आनी तांचो बरवसो सोडलो बरवशान ते भरले क्युरियोसिटीन ते भरले एक अती मुख्य विशय म्हळ्यार तांणी प्रतिक्रिया दिली तें पळोवन गुमान करना वचोन तिशीन म्हणून ताणें सांगूना आमकां देव कितले फावटी हेरांक धाडटा आमची प्रतिक्रिया दिवंक आमी ताका मोल दिना आमी गुमान दिना गण्णें दिना तांणी गण्णें दिलें त्या घरांनी हें नखेत्र पळयल्या क्षणां तांकां कळ्ळें हाच्या फाटल्यान हें आयलां जाल्यार एक संकेत हाच्या फाटल्यान एक मुख्य व्यक्ती जल्माला अति गण्य व्यक्ती जल्माला त्या जल्माल्या नखेत्र आयलां म्हण तें दोनी कुडसून अर्थ करून तांणी प्रतिक्रिया दिली देवान नखेत्र यूज करन तांकां आपयलें देवान तांकां आपोवंक एका आंज्याक धाडूं ना एका बडव्याक धाडूं ना एका व्यक्ती धाडूं ना एका नखेत्राक धाडलें त्या नखेत्राक धाडन देवान तांकां कळीत आसलें नखेत्रांचें स्टडी करतले ते नखेत्राचें अध्ययन करतले एका विशेष नखेत्राक ब्रिलियंट वैभवान प्रकाशीत नखेत्राक तो धाडटा आनी धाडल्या ताका देव धाडटा तांचेर तांकां एक नखेत्र यूज करून तांकां देवान आपयलें आनी तांणी विंचोवणी केली त्या नखेत्रा फाटल्यान पाटलाव करूंक तांणी नखेत्राचो पाटलाव करचे विंचोवणी केली चूज केलें तांणी विंचोवणी एक व्हडली विंचोवणी तांच्या जिणेन केली ह्या नखेत्रा फाटल्यान वचूंक ते नखेत्रा फाटल्यान गेल्ल्यांत नखेत्राचो पाटलाव केल्ल्यांत तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त संवसाराचो सोडोनदाराचें दर्शन मेळ्ळें ते बागी जालें देखून तांणी लांब हें पळयलें पाटलाव केलो आनी लांब आनी कश्टांचें पयन तांणी हातीन घेतलें कित्याक म्हळ्यार थंय टेररिस्ट वाटेर आसले कोणी येता जाल्यार तांकां लुटून तांकां जुशीमान तांचे डाले जुडू भांगर बोदीक व्हरून लुटून येताले आतां देखून हे कश्टांच्या वाटेर सोरांनी डाकयटांनी आसल्या
तरेशीन आसल्या त्या कश्टांच्या पयन ते हातीन घेतात आनी नखेत्राचो फाटलाव करतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव कळीत आसच्यो संगती मात्र दिसपडत्या जिणेच्यो संगती. आमी दिसपडत्या जिणे वापरनातल्यो असाधारण खंयच्यो संगती वापरिना. देव वापरता दिसपडत्या जिणेंत कळीत आसल्यो आमच्या जिणेक चिरापरिचित आसल्यो दिसपडत्या जिणे साद्यो संगती वापरता. आमी नखेत्र किताळे संजेर तुमी भायर गेल्यार मळबा पळयल्यार आतां काळोखांत नखेत्रां परजळटात. थंय सदां पळोवची वस्तू तूं पळयनातली विशेष कालें अतिविशेश वस्त कांय जेजू देव वापरिना. देव आमकां कळीत आसच्यो संगती दिसपडत्या जिणेच्यो संगती साद्यो संगती वापरता आमकां तोचें आपोणें दिवंक आमकां आपोणें दिवंक आमकां आपोवन हाडूंक आमकां हाडूंक जेजू सरशीन हाडूंक सादारण संगती. आतां महान सांत आसात तांकां सादारण संगती दिसपडचे चरिपती आल्यो संगती देव वापरता ताच्या लागीं हाडूंक. विचित्र गंभीर व्हडलीं व्हडलीं अजापां पडचें उडचें बसचें व्हडली पिडा गूण जावचें व्हडलें तेलें कांय देव वापरिना. सदां त्या चिरापत्याचें एक नखेत्र देव तांकां धाडटा तांकां पळोवंक. देव सादारण विशय वापरता जेजू सरचेन आपोवंक देवाचें आपोवणें पळोवंक देवाचें आपोवणें मेळोवंक ल्हानशे विशय गंभीर आसले विशय तुका जेजू काणयता. पळया सदावत आपोस्तलांक मसली फागी ते तांकां आपयलें. सदावत आपोस्तल कोण मसली फागी ते जेजू तांची वृत्ती वापरता दुसऱ्यांक कांय तांची वृत्ती वापरता तांकां आपोवंक आनी म्हणटा तांकां मसलेचे फागी आसले ते आतां ते मनशांचे फागी करूंक आतां मसली फागी आसले ते तांकां मनशाच्या फागी करूंक तो आपयता. अजापांची मसली पडली तांकां ओडतावन नखेत्र वयर रावलें न्ही सर्गत येवन तांच्या मुखार रावल्लें कांय ना. तांकां मसली धरतना तांकां कळीत आसली तो मसली तांकां कळिता. तांकां उणी मसली मेळची तो मसली मेळनातले सिजन न्ही तो मसली मेळचो दर्सो वेळ न्ही. त्या वेळार जाळ उडया म्हणटा जाळावन तितली मसल्यो तो ओडूंक जायना. तेज्या पळोवन तो सोमी म्हण ताच्या पांयांक पडटात ताका करदान करतात. जेजूक पळयतात ते आनी जेजूचो फाटलाव करतात. तांकां नवें आपोवणें आसा म्हूण त्या गडिता मुखांत आबजापांची मसली पडली ते वापरन तांकां नवें आपोवणें आसा म्हणून दाखोवन दिता जेजू. देव आमच्या जिणेंत ताका आमी निरंतरी तो आमकां आपयता निरंतरी ताका आमकां आपयता तो ताका सोदून काडूंक निरंतरी आपयता. जेजूक सोदून काडचें नव्या रितीन जेजूक सोदून काडचें ताका आराधन करचें ताका आमी सरेंडर जायचें करीत म्हणून देव आमकां निरंतरी आपयता. देव आमच्या जिणेंत ताका आमी निरंतरी सोदून काडचें म्हणून जेजू आमकां निरंतरी आपयता. जेजूक सोदून काडूंक जेजूक आराधन करूंक हर एक दीस तो आपयता आमकां. तो आमच्या जिणेचें सादारण सामान्य संगती वापरता. जेजूक सदां आमी आराधन करूंक ल्हान संगती तो आमकां वापरन आमकां आपोवणें दिता आपोवणें धाडटा. देखून तुका कशें जेजू आपयता म्हणल्यार आज हें फेस्ताचरण त्या घरांचें फेस्ताचरण करतना हें तुका देव कसो आपयता. तुका खंयच्या रितीन एक नखेत्र धाडटा खंयच्या रितीन एक नखेत्र तुका हाडटा आनी तसो फाटलाव करूंक कशें करताय. सान फ्रांसीस आसिसी दामियानो चापलांत खुर्सा मुखार मागतना ताका खुर्सालो जेजू दोळे उक्तेन पळयल्यार बरें जालें आनी ताका म्हजी पवित्र सभा दुरास्ती कर म्हणून सांगलें. ताणें पवित्र सभा दुरास्ती करूंक तो बेसरलो. प्राजीत कर मागण्यांच्या वेळार खाली सदांच्या जिणेच्या मागण्यांत तो आसलो. ताका व्हडलें एक अजापशें वयर तावन कोलें व्हडलें देंवन ताच्या दिंबेर पडून मागल्या वेळार ताका देवान ताच्या अंतस्करणान सांगलें. सबार फावटी देव उलयतना आमी ताचो थाळो इग्नोर करता बेपारवो करता गण्य दिना जेजूच्या देवाच्या थाळ्याक आमी. देखून आमी हे जाणटे हे ज्योतिशी हे शास्त्री आमी तांचे तावन आमी शिका जाय आनी तांचे तावन आमी शिका जाय. कित्याक म्हळ्यार तांचे तावन आमी शिका जाय कित्याक म्हळ्यार तांणी प्रॉम्प्टली डिलिजंटली तक्षण प्रतिक्रिया दिली देवाच्या उल्याक तांणी पाळो दिलो. देव आमकां गूंड फातयेंनी येवंक ताका सरेंडर करूंक ताका आराधन करूंक वर्शीप करूंक आपयतना फाटीं फुडें आमी नर्गतावंगी आमी हेजिटेट करतावंगी नर्गतावंगी फाटीं मुखार करन ताका आमी तसो फाटलाव करूंक फाटीं फुडें करतावंगी नर्गतावंगी आमी हेजिटेट करतावंगी म्हूण आज एक ध्यान करून पळया. मुखाच्या भाव भयणीनो 2 तरांचे जाणटे आमी पळयता.
दोन जेजूच्या जल्मातय जेजूच्या जल्मा प्रतिक्रिया दिल्यांत कसली प्रतिक्रिया दिली म्हणून दोन तरांचे जाणटे पळयता हांव. एक ते हे जाणटे ते एक जण जाणटे आहात आमी ते एक म्हणटा हांव ते पर्शियाचे जाणटे पळया ते 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 विंचोणी करतात ते जेजूक सदनां करतात तांचो कुतुवाला सडटा ते जेजूला घेतात जेजूक करदान करतात आपली आडली खाणीक भेटयतात पयस जावन कश्टांचें पयन ते हातीक घेतात कश्टांचे आनी लांब पयन पर्शिया जावन ते इज्रायलाक येतात कितले पयस 1000 किलोमिटरांची वाट ती ते पयन धरून ते येतात आनी मेसियाक मेळोवन त्या सोम्याक संवसाराच्या सोडोनदाराक मेळोवन नमन करून काळजान संतोश भोगून त्या संवसाराच्या थारोकाची जेजू क्रिस्ताक वळखून ते संतोशान फाटी येतात. पूण जेरुसलेमाचे जाणटे पळया ते श्रेश्ठ याजक जेरुसलेमाचे जाणटे जेरुसलेम इस्रायलांत तात ते जाणटे ते श्रेश्ठ याजक ते जाणटे शास्त्री जुदेव धर्माचे जेजूच्याच धर्माचे जेजूच्याच गांवचे जल्मल्ल्या जेजू पळोवंक अपेक्षा दाखयनात संतोष पावनात कुतुवाला दाखयनात तास सार करतात जेजूच्या जल्मातय तास सार करतात दार दमतात ते जेजूच्या जल्मातय दार दमतात दोळे दमतात आनी पळोवंक नात बेतलेमांतावन जेरुसलेमांतावन बेतलेमाक खाली जेरुसलेम ते जेरुसलेमांतात बेतलेम 10 किलोमिटर आसा 10 किलोमिटर आसा आनी 10 किलोमिटर वचूंक तांकां 10 मैलां वचूंक तांकां तितले कश्ट येतात तांकां वचनात ते प्रतिक्रिया देवाच्या ताळ्याक पाळो दिनात ते आपली काळजां मनां दमतात आनी प्रतिक्रिया पळय तांची हेरोदू ओलो क्रूयल आनी कठीण क्रूरी व्यक्ती हेरोदू राय क्रूरी व्यक्ती इस्रायलाचो राय तेन्ना तो ताच्या तेगा पुताक आलेक्झांडराक आनी अरिस्टोबुलासाक आनी एंटिपाटेराक आलेक्झांडराक अरिस्टोबुलासाक तो जीवशी मारता कितें म्हळ्यार म्हजे पूत म्हजे विरोध रावन म्हाका लगाड काडटीत देखून ताका जीवशी मारता तेगा पुताक देखून हें पळोवन रोमाचो चक्राधिपती सीझर अगस्टास अशें सांगता हेरोदाचो पूत जावच्या बदलाक हेरोदाचो पूत जावन जल्मोवच्या बदलाक हेरोदाचो दुकोर जावचें बारी बरें म्हूण पूत जाल्यार तो जिशी मारता ताका इल्लें कांय मोल ना दुकरा जाल्लें मोल आसा म्हणटा तो देखून हेरोदाचो पूत जावच्या बदलाक हेरोदाचो दुकोर जावचें दुकोर जावचें बारी बरें म्हूण सांगता इट इज बेटर टू बी हेरोड्स पिग दॅन ही सन म्हणटा तो ते एक ज्योतिशी जेरुसलेमाक येतात आनी जेरुसलेमाक येवन पावतात तांकां खंय जल्माला म्हणून हेरोदाक ते चिंतात हेरोदू संतोश पावतलो हेरोदू जाणा आसा मेसिया तांचो वैभव हेरोदू अति उल्हासान आसा म्हणून हेरोदा लागीं ते विचारतात तुमी वचा आनी बाळका सोदून काडा नंतर हांव येतां हांवें ताका नमस्कार करतां म्हाका ताका सरेंडर करतां ताका वरदान करतां तुमी वचून येया म्हूण सांगतात ज्योतिशी परतून ते नेखेत्राची वाट धरून ते वेतात नेखेत्र परतून ताका दिसता नेखेत्राची वाट ते धरून येतात नेखेत्र येवन जेजू आशिल्ल्या घराचेर रावता ते तेगी भितर सरले ते भितर सरले जाणटे भितर सरले जेजू आशिल्ल्या घराचेर ते नेखेत्र रावले जेजू आशिल्ल्या घराक तूं ताची वळख दिवंक हेरांक आपोवन हाडटाय गी जेजूची वळख दिवंक तूं नेखेत्र जाताय गी कितल्या जाणांक जेजू आशिल्ल्या घरांत तुवें हाडलाय जेजू खंयच्या घरांत आसा जेजू आशिल्लें घर कालें म्हणटा हांव पवित्र सभा जेजू आशिल्लें घर पवित्र सभा त्या पवित्र सभाची वळख जेजूची वळख दिवंक पवित्र सभेंत कितल्या जाणांक तुवें हाडलाय तुज्या कुटुंबाची मागण्याक तुवें कितल्या जाणांक वत्ताय कर तुवें प्रेरण दिवन बसयलाय कितल्यांक तुज्या जिणेंत तूं एक नेखेत्र जावन जेजू आशिल्ल्या घराक तुवें हेरांक आपोवन हाडलाय तुज्या कुटुंबाच्या मिसा वचनांतल्याच्या सक्रामेंत खाण्यानांतल्यान कुमसार जायनांतल्यान कितल्यांक तुवें प्रेरण दिलाय ह्या फेस्ता दिसा आमी नितळ करूंक तेन्ना तूं सोम्याचें आतेर जाताय जर तर तुवें हेरांक सोमी आशिल्ल्या घरा हाडलें जाल्यार त्या नेखेत्रा बरी तूं एक परजळीक नेखेत्र जाताय नीज संतोश तुज्यानी आटावपाक जायनातलो ससनाच्या ससना आटावपाक जायनातलो संतोश जेजू तुवें जेजू आशिल्ल्या घरांक हेरांक हाडल्या वेळार आमकां जावचो संतोश तो निरंतरी ताका अंत नातलो संतोश तुका मेळटा म्हज्या भाव भयणीनो ते बाळकाक तांणी हाडिल्लीं बाळकां पळयतात संतोश पावतात तांणी हाडली खाणीक तांणी हाडली देणी ती चिलां उक्तीं करून ताका त्या बाळकाक ते भेटयतात
तांणी हाडली भांगार, ताणें हाडलो दुंपू, ताणें हाडलो रक्ताबोळो, तो ताका भेटयतात. मातेव सांगना ह्या देणयांनी विशेशता कसली म्हणटा. मातेव म्हणटा तांणी भांगार भेटयलें, दूंप भेटयलो, रक्ताबळ भेटयलो म्हणून मातेव सांगता. पूण ह्या मातेव सांगना की हाच्या फाटलो दुंपाक भांगारा फाटलो अर्थ कसलो, दूंप म्हळ्यार कसलो अर्थ ताका, ताचे फाटलो संकेत कळलो, रक्ताबळ म्हळ्यार कळलो संकेत, विशेश कितें कितें अर्थ आसा, वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दीज गिफ्ट्स म्हणून तो सांगना. देखो भांगार ताचें रायपण दाखयता. भांगार सोम्याचें जेजू बाळकाचें रायपण दाखयता. हें बाळ नीज जावन जुदेवांचो राय म्हणून तो सांगूंक अपेक्षिता. मातेव सांगूंक अपेक्षिता गुपित. देखून भांगार ताजें जेजूचें रायपण दाखयता आनी हें बाळ जेजू बाळ नीज जावनी जुदेवांचो राय म्हणून मातेवच्या वंजेलां ताका दूंप भेटयतात म्हणून. दुंपाचो संकेत देवपण. हें बाळ नीज जावन नीज देव म्हूण मातेव दाखयता. रक्ताबळ वापरतले माकूंक मेल्ली कूड, मरण पावली निर्जीव कूड माकूंक रक्ताबळ वापरताले. हें बाळ जेजू बाळोक कश्ट वळवळ्या मुखांत द्वारे, कश्टा वळ आपणाच्या कश्टा वळवळ्यांनी आपणाच्या मरणा मुखांत जैतेवन जाता आनी तारा नाडटा म्हूण दाखयता. सांजुवांव सांगता जेजूची कूड कुर्सावेली देंवयल्या तक्षणा रक्ताबळ निकोदेमाचो जुदे ताणें हाडल्या रक्ताबळान जेजूची कूड मागली म्हणून सांजो इवेंजलिस्ट सांगता. जुवांच्या वंजेलान मेळटा. कूड वयली देंवयल्या तक्षणा रक्ताबळान निकोदेमाच्या जुदेन ताणें रक्ताबळ हाडलो, त्या रक्ताबळान जेजूची निर्जीव कूड मागली म्हणून. मातेव ह्या जाणट्यांक राय म्हूण आपयना. मातेवाच्या वंजेलान ते ग्राय पूण ते राय कितले जण म्हूण तो सांगना आनी तो राय म्हणून सांगना. तर हे तेग राय म्हणून कशें आयलें? क्रिस्तांव संप्रदायांत तेग राय तांणी ती हाडले म्हणून तांणी 3 देणी भेटयलीं. दूंप, रक्ताबळ आनी भांगार दूंप रक्ताबळ 3 देणी तांणी भेटयलीं. देखून तेग राय त्या रायान 3 भेटयलीं म्हणून आयलें. निजाय कितले जण आयिल्ले? शास्त्री सांगतात, पवित्र पुस्तकाचे पंडीत सांगतात 6 जण आयिल्ले म्हणून सांगता. मस्त जण ते आयले त्या संप्रदायाचे. मस्त जाणांक आशा आली जेजू मेळोंक, तो ग्रूप जावन ते आयले म्हणून. पूण तांणी सगळ्यांनी थोड्यांनी भांगार दिलें, थोड्यांनी दूंप दिलो, थोड्यांनी रक्ताबळ दिलो, उरल्यो कसल्यो देणी दिवनात म्हणून तशें सांगतात. देखून ताका राय म्हणटात कित्याक गी म्हणून, जेजूक राय म्हूण आपयता कित्याक म्हणून. देखून राय म्हूण आपोवच्या अर्थ आसा क्रिस्तांव संप्रदायांत इसाया प्रवादी हाचें पयलें वाचप कणया. इसाया प्रवादी अध्याय 60 1-6 वाक्यां सांगता. खालें म्हळ्यार राय काणी काडून येतले. आयच्या वचपान सांगलें तुका राय काणी करा, देशांचे राय तुका काणी काडून येतले, भांगार आनी दूंप हाडून येतले आनी तुजी व्हगलीक गायतले म्हूण आयचें पयलें वचप सांगता. आयच्या फेस्ताचें परबेचें पयलें वचप. आनी आयचें किर्तन पयलें वचप जालें आसतना किर्तन तें 72 72 तें सांगता. तांकां तार्शिया म्हळ्यार आतांचें स्पेन, आतांचे तार्शियाचे आनी दर्या किनाऱ्याचे राय तुका काणी काडून येतले म्हूण. दर्या किनाऱ्याचे राय आनी शेबाचे आनी सीबाचे. शेबा म्हूण सांगल्यार आतांचें येमेन आसा, सौदी अरेबिया लागीं येमेन आसा थंय. आनी सेबा म्हळ्यार इथियोपिया. तिंचे राय तुका काणीक भेटयतले आनी तुजी सेबाचे येवन तुका तुजी सेवा करतले म्हूण सांगता. देखून ते राय म्हणून थंय जावन आयले. ते एक राय म्हणून कारण आयच्याचें त्याच्या फाटल्यानचे थोडे बायबलांतले थोड्यो वाक्या अशें सांगता. देखून श्लोक अशें आसा. देखून ते टॅक्स्ट अशें दिता. देखून हे टॅक्स्ट सांगता घालतना ते राय म्हणून पयस जावन ते आयले ताका अर्दान करूंक आमी समजता. संप्रदाय समजता. कॅथोलीक पवित्र सभेचो संप्रदाय अशें संप्रदायांत ते एक राय म्हूण आयलें. मुखाच्या न्हू पवित्र पुस्तकांत रायांचो बूक आसा. रायांचो पयलो बूक अध्याय 10 शेबाची राणी येता. ती धांवन धांवन येता. दाविदाच्या पुता सोलोमनाक रायाक मेळोवंक ती शेबाची राणी येता म्हूण थंय उल्लेख आसा.
पहिल्यांच्या रायांचे पुस्तक अध्याय 10 ती सोलोमान दावीद रायाचो पूत सोलोमान रायाक मेळोवंक ती येता. ताचे विशयंत ताची जाणवाय आनी ताचें वैभव पळोवंक ती आश येताली. ताच्या वैभवा विशयंत, ताच्या राजवटके विशयंत, ताच्या जाणवाय विशयंत तिणें आयकल्लें. देखून ती भांगर रुपें देणी घेवन ती येता आनी येवन पळयता रायाक सोलोमानाक पळयता. पळोवन ती विजमीत जाता आनी हांवें आयकल्ल्या प्रास चड हांगा हांवें पळयलें, आयकल्लें उणेंत आनी आतां पळयलें चडांत आमच्या विशयंत चड उलयतात पूण नीज जिणें ताचें उणें. पूण ती राणी म्हणटा त्या अध्यायांत वाचतना कळटा आमकां ताचे विशयंत चड सांगलां जाल्यार ताच्या वर्तें हांवें पळयलें म्हूण सोलोमन रायाक ती सांगता आनी ताका काणीक भेटयता. जेजू मत्तेवाच्या वंजेलांत अध्याय 12 40 आनी 2 श्लोकांत सांगता, 12:42 सांगता, ह्या गडिता विशयेन सांगता. ही राणी आयिल्ली, शेबाची राणी आयिल्ल्या विशयेन सांगता. शेबाची राणी सोलोमान रायाक पळोवंक आयिल्ली आनी ताका ताणें काणीक भेटयली. आपले सोलोमानाच्या व्हरतो हांगा तुमचे मुखार आसा म्हूण सांगता. देखून इसायाच्या वंजेलांत अध्याय 60, किर्तन 72 आनी पयल्या रायांचें पुस्तक अध्याय 10 हें पुरा सांगता घालणं. हें बाळ दाविदाचो पूत सोलोमानाच्या की नीज व्हरतो नीज पूत वो जल्माला गोठ्यांत जल्मालो पूत जेजू राय जेजू क्रिस्त व्हरतो नीज दाविदाचो पूत वो म्हूण सांगता. दाविदाच्या कुडयेचो पूत म्हूण सांगता. आनी ताचे थंय देवाची महिमा वर्त्या मापान परजळटा. वर्त्या मापान अतिश्रेश्ठ मापान परजत जेजू थंय ह्या बाळा थंय देवाची महिमा परजळटा म्हूण दाखोवन दिता. स्वप्नांत देवदूत तांकां ह्या जाणट्यांक तो तांकां हेरोदाच्या चड लागीं परतून फाटीं वचनाये म्हणून ताकीद दिता. देखून खोट्या मनशां थंय आमी परतून फाटीं वचनाये. हेवटेन दांपल्याक खोट्या व्यक्ती थंय वायट करताले थंय तांकां देवाक समर्पी जे तांचे भितर मागाचे सुवाय तांची इश्टागत आमी परतून केल्यार आमकां वायटाक घालतात ते. देखून आतां त्या ज्योतिशांची भितरलें पॉयंट सुरू करता. जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तांचें भितरलें पॉयंट सुरू. हें गरजेचें भितरलें पॉयंट. पयलें वाटयेचें पॉयंट फिजिकल जर्नी म्हळ्यार वाटयेर पॉयंट करून येतात. आतां काळजा भितर जिणये भितर तांचें पॉयंट सुरू जाता. जेजूक पळयल्या उपरांत जेजूक भेटुल्लो मनीस तसोच उराना. मगदलाची मोरी जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत ती बदल्ली. तिचें भितरलें पॉयंट सुरू जालें जेजूचो फाटलाव करचें. देखून ह्या जाणट्यांनी जेजूक पळयल्या उपरांत ते फाटीं गेल्या उपरांत तांकां तें पयलेंच्यांत तांच्या देवांक आराधन करचें मोण येवना. तांणी जिणी बदलून तांकां जेजू थंय बगलो तो देवाची महिमा तांणी देखली महिमा तांकां ती परिवर्तन करता. भितरलें पॉयंट ते जातात म्हणून आतां ज्योतिशे भितरलें पॉयंट आराम जाता. तांकां फाटीं वचून तांच्या देवांक आराधन करूंक तांकां पुटवना जालें. तांकां सुलाभ जावना म्हणून T.S. एलियट ताच्या कादंबरींत ताच्या बुकांत तो सांगता. बाळका जेजू देवांच्या नीज रायाक देखल्या नंतर संवसाराच्या नीज सोडोनदाराक देखल्या मनशांच्या जिविताच्या नीज सोडोनदाराक देखल्या नंतर ताचें संवसाराचें चिंताप ह्या जाणट्यांचें संवसाराचें आनी तांच्या जिणयेचें मनशांचे वयर आसलें चिंताप तांणी तांचें बदलता. आदलें आटापूंक तांकां आदलें तांचें चिंताप आटापूंक जायना. थोड्या आदलें सोड आदलें चिंताप ते सोडतात. आमी नीज आदलें सोडिल्ल्या वेळार आदलें आमचें ह्या संवसाराच्या विशयंत आमचें चिंताप आमी सोडल्या वेळार जेजू थंय आमी जिवंक मुखार आयिल्ल्या वेळार आमचें थंय वर्तें भाग आमकां मेळटा. देखून नसेसरी लॉसस थोडे फावटी आमी जाय म्हणून आमी तें आदलें सोडिचें आमी वगडायचें म्हणून जोडीत वियोरेस्ट म्हणली तिच्या बुकांत नसेसरी लॉसस म्हणलो बूक बरयला तिणें. त्या बुकांत ती सांगता थोड्यो संगती आदलें तें आमी वगडायल्यार बरें म्हणून आनी नीज आमी दनखणेचें म्हणून. त्या जुदेवांचे प्रधान येजाक जुदेवांचे शास्त्री आदलें चिंताप सोडूंक तयार नात. आदल्याक दनखण येतात. देखून नवें गणितां देवान आसा केल्लीं विचित्र गणितां महान गणितां मैमेन भरलीं गणितां ते दनखणोवंक ते मुखार सरनात. कितें म्हण ताणें आदल्यांत दनखण लेट गो करिनात. थोडे आमी लेट गो केल्यार थोडे चिंतापांनी सोडल्यार आमी आमचें जिवान नंदान जाता. नवे अनुभव आमी धरता. नव्या अणभवांत आमी वाडटा. नवो अणभव आमकां रुपांतर करता. आमकां नवें आमी हातीन धरूंक शें करता. देखून ताचें सांत ऑगस्टीन सांगता आमी देवाक सोदूंक जाय.
नवें पैन करूंक जाय ना आमी देवाक सोदूंक जाय म्हणटा. यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ ओ लॉर्ड, यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ ओ लॉर्ड, यू हॅव मेड अस फॉर युअर सेल्फ ओ लॉर्ड अँड आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. ते म्हणटात देवा तुवें आमकां रचलाय तुज्या खातीर आनी आमची काळजां ती वगेत रावनात तुका मेळटा म्हणसर. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. आमचे काळजां विशव घेवचे नात तुजे थंय विशव घेता म्हणसर. देव व्हरतो ताचें आमी ताच्या की उणें आमी थंय आमी आमचो गोल आमचो शेवट जावन देवाच्या की उणें सगळी देवाच्या उणें आसली वस्तू आमच्या जिणेचो शेवट जावं पुरो दुडू तो देवाच्या की उणो जावं पुरो आमच्या आस्त बदीक या आमचे दुसरें कसलेय विशय व्यक्ती जावं पुरो आनी कितेंय देवाच्या उणें आसलेल्या व्यक्तीक आमी आमचो जिणेचो शेवट वत्तो म्हणल्यार बरी दरखण आयल्यार आमकां देवून रचल्ली आमच्या काळजाची तृप्ती जावची ना. आमच्या काळजा तृप्ती जेला सांत अगोस्तीन सांगल्या बरी तें देवा थंय आमी सोदून काण देवा थंय एक जाल्ल्या वेळार देखून ह्या जाणट्यांनी केल्ल्यान तितल्यांत त्यो कश्टाची वाट धरून काडून आयले देवाक तांणी दवरलें तांच्या आदलें पुरास तांणी सोडलें देवाचो नवें आंतरीक पैन तांणी सुरू केलें भितरलें पैन जेजू थंय एक जावचें. तशेंच आमी दिसान दिसा जेजू सोदून काडया मागण्यांत आनी स्पिरितांत आनी मागण्यांत आनी आमच्या साक्रामेंतांत आनी देवाच्या उतरांत जेजूक सोदून काडया आनी आमच्या सेवेंत तें हेरांक दाखया जेजूची वळख हेरांक दिवया आनी आमच्या जिणेक तेन्ना जेजू थंय आमचें काळीज एक जाल्ल्या वेळार आमची तृप्ती आमची आशा ती संपूर्ण जाता. तशें जावंक ह्या महापेस्ता दिसा जेजू बाळोवक आमच्या खातीर संवसार आयलो आमकां आशिर्वादान कृपेन भरून आमच्या जिवान नांदान करून दी. जेजूक पळयल्ल्या क्षणां आमच्या जिवान नांदान जालें तशें नांदान जावंक जेजू आमकां कृपेन भरून दी. आमेन. दिव्यवाणी